दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक विनोद कंगोळीचो मोगाचो प्रणाम आणि माया मोगाचो नमस्कार. मोगाचन बो आपुरबायेचे आनी एक विशिष्ट आणि विशेष कार्यक्रम तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष आणि अभिमान भोगता. आज आमी चारित्रीक इतिहास प्रसिद्ध म्हूण सांगच्या उळ्ळालांतल्या पानेरांत मेर्सीन मायेक समर्पण दिल्ल्या ह्या फिरगजेंत हांगासर आयल्या. आणि ह्या फिरगजेंत एक विशेष सेवा वावर जावन आसा ते अर्सलायन फ्रांसिस्कन धर्म भयणीच्या मेळावता. वय मोगाच्यानो आज आमी हांगासर दे मर्सी दे ह्या भुरग्याच्या घरांत हांगा एक विशेष कार्यक्रम सादर करूंक हांगासर आमी हाजीर जाल्ल्या आसता. ह्या वर्त्या कार्यक्रमात हांगा जावच्या खेरीत सेवे विशयांत विशेष रितीची माहिती दिवंक आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात. दे मर्सी दे ह्या भुरग्यांच्या घराची वार्डन जावन आसची. फाटल्या 11 वर्सांतून अमोलीक सेवा तिची समर्पण आसा ती जावन आसात मानादीक भयण लुसियाना पिंटो. आणि आज आमचे संगी मानादीक भयण लुसियाना पिंटो ह्या सेवे वावराची एक झळक आणि तशेंच ह्या वावराची विशेषता आमच्या मुखार विवरूंक आमच्या संगी आसचो आमकां व्हरतो संतोष आणि अभिमान. तर सर्व आमच्या वीक्षकांच्या नांवीक मानादीक भयण लुसियाना पिंटो तुमकां आमी ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार आशेता. सिस्टर कशें आसात तुमी? हांव बरी आसा, तुमी कशे आहात? हांव बरो आसा सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम आमच्या वीक्षकाच्या मुखार सादर करूंक आज आमी तुमच्या ह्या दे मर्सी दे भुरग्याच्या घरा आमी हाजीर जाल्या. आनी ह्या घरांत जावचो तो विशेष सेवे वावर तो कितें जावन आसा आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या वीक्षकांच्या मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो अभिमान. तर सिस्टर आमी हांगासर येतना हाचें नांव पळयतनाच म्हाका एक विशेष म्हणून दिसलें तें दे मर्सी दे भुरग्यांचें घर. हे दे मर्सी दे म्हळ्यार कितें, हाच्या फाटली विशेशता कितें ह्या विशयांत एक धाकटी समजणी. दे मर्सी दे पयलें अनाथालय म्हणून आसलें, आतां दे मर्सी दे भुरग्यांचें घर म्हणून तें सांगूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. हे 1943 दे मर्सीन मायच्या फिरगज विगारान तें प्रारंभ केलें जावन आसा. तांणी 1 वर्स ताणें तें चलयलें. ताच्या उपरांत अर्सलायन फ्रांसिस्कान संस्थाक ताणें अर्पण दिलें. ताच्या नंतर आमची भयणी अर्सलायन फ्रांसिस्कान संस्थाची भयणी सबार भयणी हो संस्था चलोवन व्हरून आसात.
लगभग जूनाच्या 3 तारखेक 80 वर्सां ह्या संस्थेक संपली जावन आसात. हो, फाटल्या 80 इयर्स 80 वर्सां जावन ह्या संस्थेद्वारे सामाजिकेक वर्ती सेवा ती दिवन आसात तुमी. आनी पर्टिक्युलरली ह्या कारणा खातीर आमी सर्वांनी आमच्या अर्सलन फ्रांसिस्कन मेळाचो धर्म भयणीच्या मेळाक आमी आभारी जावन आसूंक जाय. आनी सर्वेस्पर देव तुमच्या सेवेचेर आनी ह्या मेळाचेर धाराळ बेसाव वचून दी म्हणून आमी आतां आमच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी आशेता. सिस्टर, तुमी ह्या दे मर्सी दे ह्या भुरग्याच्या घराचे वार्डन जावन फाटल्या 11 वर्सां जावन तुमी अमोलीक सेवा दिवन आसात. आनी तुमच्या विशीं साबार जाणांनी म्हाका सांगल्यान हांव हांगासर येवन पावलो. ताचे वरवीं पयलें हांव तुमच्या लागीं एक थोडे विशय विचारूंक तुमच्या वैयक्तीक रितीर तुमच्या बेसा विशयांत 1-2 विशय आमच्या विक्षका मुखार दवरूंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. सिस्टर, तुमी लांबायेच्या दीर्घ काळाच्या समर्पित जिणेद्वारे ह्या सेवेंत तुमचें एक हाजीरपण तुमी दाखयलां. सर, फाटल्या कितल्या वर्सां जावन तुमी एक सिस्टर जावन ह्या मेळांत तुमी एक समर्पित जिणी जिवन आसात? हांव 1969 मेच्या 3 तारखेक अर्सलन संस्थ्याक हांव भरती जालें. आमी जप्पंत आमी थंय भरती जाल्या. आमी 5 जाणां आसल्या, तांतूं हांव एकली जावन आसा. आनीक म्हजो माय गांवन आसा बेलतंगडी. आनीक आमचो घरान जावन आसा कृशीचें. सो बेळतंगडी म्हणटना निजाकी एक प्राकृतीक बारीक सोबायसो गांव, गुडे, दोंगर, फातर आनी तितले मात्र न्ही, आमच्या पुर्वजांच्या भावार्थाक साथ दिल्लोय तो टिपूच्या काळार आमच्या भावार्था खातीर साबार जाणांनी तांचो जीव थंयसर सोम्याक भेटयल्लो जावन आसा. परतो अभिमान भोगता तुमी बेळतंगडी परिसरांत हांव आयल्यात म्हण. तर सिस्टर, तुमच्या कुटुंबा विशयांत, तुमच्या मम्मी डॅडी विशयांत, तुमच्या भाव भयणी विशयांत आनी तुमच्या मुळाव्या शिकपा विशयांत एक धाकटुली झळक आमच्या विक्षकांक. म्हजी माय आनी बाब, म्हज्या मायचें नांव तेरेस रॉड्रिगस, बाब जावन आसा सायमन पिंटो. आनी बाब कृशी तशेंच पयल्यान पुरा वाहनान पुरा हें ट्रॅक्टर आनी टेम्पो पुरा नातले गाडयेचें काम, गाडये चलोवचें तें काम करतले. ताचे उपरांत सांगतास मायक तो कृशीचें काम करूंक कुमो करतलो. आमी 6 जाणां भुरगीं जावन आसा. व्हडलो म्हजो भाव, ताचे उपरांत हांव आनी म्हज्या फाटल्यान भयण, ताच्या फाटल्यान आनीक आमी 2 चेडवां, 2 चेडके जावन आसात. तुमचें मुळावें शिकप खंयसर तुमी संपयलें? सेंट एडेड हाय प्रायमरी स्कूल ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂದ 1ನೇ ತಾವನು 7ನೇ ತರಗತಿ ಮುನಸರ್ 8वी ತಾವನು दवे मुशेर सेंट तेरेज गर्ल्स हायस्कूल ಅಂತ हांव शिकलें. ताच्या 10th जाल्ले तक्षण म्हाका एक आशा आयली, ल्हानपणांत म्हाका एक आशा आयली, एक सिस्टर जायचे आनीक दुबळ्यांची म्हाका सेवा करचे. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या बाबाक दुबळे म्हळ्यार मुस्त मोग आनी वर्साक ताचें शिकप दितालें. एका 2 भुरग्यांक घरासूर दवरून ताणें शिकप दिवचें जावन आसलें. त्या देखून बाबाचें उर्बा आनी बाबाची आशा म्हजे तेंची रुचा जाल्ली. आनी तीच आशा म्हाका एक कॉंग्रिगेशन एक सिस्टर जावन म्हाका ती सेवा बेटेची म्हूण एक मस्त आशा आसली. ताच्या प्रमाणे म्हाका मायन नाका म्हणून आडयल्यार म्हाका आशेन हांव कॉंग्रिगेशन जॉयन जाल्ली. सो मस्त खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार तुमचें घरचें वातावरण तुमकां एक देव आपोवण्याक एक प्रेरण जालें म्हूण तुमी सांगलें. निजाकी तुमची वडिलां भागी म्हूण सांगेन, कित्याक आपल्या भुरग्यांकय एक देव आपोवण्याचें बी उमचें आनी तशेंच ताका मुंदर वचून वचूंक थंयसर एक अवकाश करून दिवचें आनी ताचो परिणाम जावन तुमी एक अर्सलन फ्रांसिस्कन सिस्टर जाल्यात. सिस्टर, आतां म्हजें एक सवाल, हजार इतले जाय तितले मेळ आसात धर्म भयणीचे, पूण तुमी एक अर्सलन फ्रांसिस्कन धर्म भयण जावंक कित्याक चॉयस केलें? कित्याक तुमी हो मेळ विंचलो? ते अर्सलन फ्रांसिस्कन सिस्टर प्रायमरीन तशेंच हायस्कुलांत शिकयताले आनी थोड्यांचें तांचें म्हाका पळोवन म्हाकाय एक सिस्टर जाय जे म्हणून एक आशा भोगली. प्रत्येक जावन सिस्टर कॉन्सोलाता म्हजी नीडलोक टिचर जावन आसली आनी सिस्टर क्लॉडिया HM जावन आसली, सिस्टर मेरी आंटे सुपिरियर जावन आसली. आमी 10वींत आसतना आमी 5 जाणां एका व्हडल्या प्रायची जावन आसतना ती आमच्या घरा येवन आमच्या भुरग्याक आकाश धाडटात गे, माद्रीक धाडटात गे म्हणून ताणें इश्टाल्या वेळार ताणें साबार आडखळे दाखयलो. पूण म्हजी एक आशा जाली म्हाका वचचें म्हणून. पूण हांव म्हज्या आशा म्हज्या वडिलां थंयसरल्या वेळार
ताणें जायत म्हणून ताका ओप्पिगे दिली. आनी तुमी असलन फ्रांसिस्कन कॉंग्रेगेशनाक एक धर्म भयण जावच्याक तुमी जॉयन जाल्यात आनी थिरासण तुमी सांबाळ्ळी आनी तुमी एक धर्म भयण जाल्यात आनी फाटल्या 12 वर्सांनी तुमी तुमचो एक समर्पीत तुमची समर्पीत जिणी ह्या मेळांत तुमी भेटयली आनी तशेंच विविध शेतांनी तुमची सेवा दिली. आतां फाटल्या 11 वर्सां तुमी हांगासर ह्या देव मस्जिदे ह्या भुरग्यांच्या घरांत तुमची सेवा दिवन आसात. पूण ताच्या वरनी पयलें तुमी खंय दुसऱ्या जाग्यांनी तुमचो वावर दिला आनी कितें कितें जबाबदारी तुमी घेतल्यात. हांव सिस्टर जाल्या उपरांत हांव 1 वर्स हुबळी आसलें आनीक तें सिस्टर कुमो करच्यान थंय आसलें. ताच्या उपरांत म्हाका हांगा ट्रेनिंगाक बोर्डारान थंय 2 वर्सां हांवें ट्रेनिंग केलें. सेंट एग्नेस एन्सर हांवें ट्रेनिंग केलें. ताच्या उपरांत म्हजें ट्रेनिंग जालें सावथ रेपात येता बीजेंत म्हाका टिचराचो पोस्ट एपॉयंटमेंट केलें. थंय हांव परत्यान बोर्डाराक परत्यान थंय टिचिंगाक गेली. थंय हांवें 6 वर्सां टिचींग केल्या उपरांत पोजिराक गेली. पोजिरान थंय टिचींग हांवें 4 वर्सां केल्या उपरांत हांव विजयाडकार गेलें. थंय विजयाडकांत 6 वर्सां म्हजो थंय शिकयल्या उपरांत हांव उप्पिनांगाडी गेलें. उप्पिनांगा थंय 6 वर्सां जाल्या उपरांत पाटे परत्यान म्हाका विजयाडकार धाडलें. थंय हांव ಒಟ್ಟುक 15 वर्सां म्हजी सेवा दिली एज HM जावन एक वार्डन जावन हांवें केलें. आनी 2010 हांव रिटायर जालें. रिटायर जावन ते एक हायस्कूल दुबळ्या भुरग्यांक म्हणून पाद्रेपा सांगाता आनी लोकां सांगाता म्हणून हायस्कूल कर ते 2 वर्सां ते रिटायर जाल्या उपरांत म्हजी सेवा भेटयली. तदनंतर 2013 हांव ट्रान्सफर जावन देव मर्सिदे ऑर्फनेजाक हांगा गेलीं. सो दीर्घ काल साबार गांव तुमी एक शिक्षकी जावन आनी मौल्यभरीत शिक्षण दिवच्यान आनी भुरग्यांच्या फुडारा खातीर तुमचो अमोलीक वावर तुमी भेटयलो आनी तुमी रिटायर जाले. रिटायर म्हळ्यार मनशाच्या दोळ्यांक आनी कानूनाक मात्र रिटायर. पूण तुमची ती अव्यक्त उर्बा सेवेची उर्बा ती खंडीत रिटायरपणाक ती योग्य न्हय ती. कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां सांगलें इतल्या जाग्यांनी तुमी सेवा दिली आनी फाटल्या 11 वर्सां तुमी हांगा एक मर्क्युरी पादर आसा बरी रिटायर न्हय बघ आनी काल म्हणटात मस्त एक्टीव जावन तुमी हांगासर तुमी सेवा दिली दिवन आसात. आतां सिस्टर फाटल्या 11 वर्सां पयलें तुमी ह्या केंद्राक येताना ह्या भुरग्याच्या घराक येताना तुमच्या मतींत कसलें एक चित्रण आसलें? एक्चुअली म्हाका भुरग्यांची सेवा करची म्हणून मस्त उर्बा आसली. हांव उप्पिनांगाडी येताना ते हॉस्टेल आसलें. मागीर ते आमच्या सिस्टर आसतना ते एक 15 जाणां भुरगीं तांचे हांव म्हणल्यार पाद्रेपा सांगता जतन घेतालें. ताच्या नंतर हांव विजयाडका येयली. विजयाडका आसतना म्हाका मस्त दुबळ्या भुरगीं येवन विचारतालीं हरवाई तेणें विटला तेणेंची भुरगीं येतालीं. ते तांकां म्हणल्यार मस्त तांकां दुबळी काय आसली. तांच्या सांगा हांव म्हाका सेवा करूंक मस्त उर्बा भोगली. चेडके तशें चेडवां आनी सदावत क्रिस्तांव भुरगीं जावन आसलीं. आमचें कोंकणी क्रिस्तांव जावन आसलीं आनी तांकां म्हाका मस्त जाण कुमो करते आसले. म्हणल्यार हांव कोडयाळांत बीजेंत असल्या वेळार आनी बोर्डारांत असल्या वेळार थोडे म्हजे संगीत हांव तांकां सांगता काम करतना तांकां हांव भेटल्या दारांतलो काही आसा म्हळ्यार हांव ऑर्फनेजांत भुरग्यांक आतां काम करता म्हणून ते म्हाका कुमकेचो हात दिल्लो जावन आसा. प्रत्येक जावन आसा बीजेचो लव एकारीक शांती ती म्हजे संगत आसून म्हाका भरपूर ताणें कुमो केला. तशेंच रोमन मत्तायस आनीक तांचे फॅमिली आनी ताणें आमकां भरपूर इजाडकान हें दिवन कुमोक दिवन तो भुरग्यांचे संस्था व्हड जावचे खातीर आनी भुरग्यांक जाय जाल्ली पुरती सहायता आनी पुरा दिवन ताणें आमकां कुमोक केल्ली जावन आसा. तीच उर्बा म्हाका कित्याक दुबळ्यांक धाकट्यांक शिकोवची तसली उर्बा भोगली आनी उंचल्या शिकपाक वचोंक तांकां पावो जाल्यान. सो म्हज्या ल्हान भावांक जें कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें सोम्याची उतरां तुमच्या कार्यांनी तुमी करून दाखोवन आसा आनी तुमी आतां फाटल्या 11 वर्सां जावन देव मस्जिदे भुरग्यांच्या घरांत हांगासर अमोलीक सेवा दितात. तर प्रस्तूत ह्या घरांत कितें चलता कितें सेवा कोण हांगासर आसात ह्या विशयांत एक झळक आमच्या विक्षकांक. पळोवंक गेल्यार म्हाका पानेरांत येवंक नाका आसलें कित्याक म्हळ्यार
वयल्यान म्हाका पानेर म्हणल्यार येवंक नाका आसलें, ट्रान्सफर दिल्यार नाका आसलो. पूण भुरग्यांच्या घरा म्हूण सांगतना खंडीत म्हाका एक या म्हणल्यार विचार केल्ली सेवा म्हूण दर्शनक म्हाका एक आशा आसली. त्या देखून ती सेवा म्हूण दर्शन व्हरतना म्हाका हांगा मस्त येताना मस्त कश्ट बगले. एक घरान म्हळ्यार घर मस्त हें आसलें, रावच्या स्थितीर तें नासलें. पूण पयलें म्हजें हें जावन आसलें घर बांदलें नितळ करचें आनी एक नवें घर बांदचें म्हाका आशा आसलें. तशें म्हाका एक सांगाती जाय आसलें. हांवें सिस्टर कॅनेडांत रिटायर जाल्ली. सिस्टर कॅनेडाक सायडल्यान तूं म्हजें सांगाता येताय की कुमो करूं म्हणून. ती म्हजें सांगाता आमी दोगांय सांगाता रावन भरपूर तिचो कितलो मोठो वावर दिवन आसा. ह्या प्रायर जाल्यार भुरग्यांची सेवा करची, भुरग्यांक जाय जाल्यो वस्तू दिवच्यो आनी भुरग्यांचो मोग कसो जावन आसा तिणें एक व्हडलें एक निर्वेंत म्हूण सांगयेत. सो सिस्टर, आतां हांगासर भुरगीं आसात, हांगा जावन ती इस्कॉलाक येतात, तांच्या शिकपाक तुमी सहकार दितात, तांकां पाठिंबो दितात, प्रोत्साह दितात. प्रस्तुत ह्या घरांत कितलीं भुरगीं आसात, खंयच्या इस्कॉलाक वेतात, कितें शिकतात? आतां प्रस्तुत 50 चेडके आसात, 47 चेडवां आसात आनी शिकतात. आतां 7वी जाल्या उपरांत आवय बापूय म्हळ्यार दुबळी आवय बापूय आसल्यार ते इस्कॉलाक व्हरून दवरतात. आवय बापूय नासलेल्यांक आनी नाका म्हूण सोडिल्ल्या भुरग्यांक तांकां आमी चेडवां भुरग्यांक लुर्स लुर्स आमच्याच कन्नडा मिडियांत आमी थंय 2 हॉस्टेलान दवरून आमकां शिकोवप दिता 10वी म्हणचे चेडवांक. मागीर तांकां PUC घालूंक ते संस्थांत आमी दवरता. प्रत्येक जावन कोणी नासलेल्यांक मात आनी शिकपाची आशा आसलेल्यांक. सिस्टर, आतां आनी एक सवाल. हांगासर खंयच्या परिसरांतलीं भुरगीं ह्या आमच्या देमसी भुरग्यांच्या घरांत रावन तांचें शिकप मुंदरसितात? आवय बापूय नाका म्हूण सोडिल्ले भुरगे म्हळ्यार आतांच्या काळार मोगार पडून काजार जावचें. आनी एक जावन आसा ड्रगिस्ट मस्त एमपीच्या आवयनी बापायनी ताणें अल्कोहालीक आनोवचें, त्या दार तांकां भुरगीं नाकात, सोडटात तीं भुरगीं. तशें भुरग्यांक थोडे बऱ्या मनाचे मनीस तशेंच इर्गजविदार आनीक सिस्टां हांगा हाडून सोडटात. सो खंयच्या गांवचे परिसर म्हळ्यार सगळ्या पळयलें थोडे कन्नडा उलोवची भुरगीं आसात. सो तशें खंयच्या परिसराची भुरगीं हांगासर आसात सिस्टर? बिदर, रायचूर आनी बिजापूर आनी ते तशें आनीक सुळ्या, संपाजे, विटला तेंचान भुरगे हांगा आसात. नायनाड, बेलतांगडी आनीक परिसरा इशेन कोळूर. सो तशें आतां ह्या भुरग्यांच्या विशयांत तुमी एक आवय बापायच्या जाग्यार रावन त्या भुरग्यांक एक वर्ती जोगासण जतन तुमी दितात आनी मौल्ल्यां शिकयतात. एका दिसा सकाळींतल्यान सांज पर्यंत ह्या आमच्या देवसी घरांत भुरग्याची चटवटिको कश्यो आसतात? भुरगे 5:40 उठतात सकाळीं उठून जालें अशें सकाळचें तांचें टॉयलेट जावन पुरो काम जाल्या उपरांत 6:10 तीं मागण्याच्या सालाक येतात. मागण्याच्या सालाक येताना तीं दिवो पेटयतात. दिवो पेटोवन जाल्या उपरांत सकाळचें मागणें म्हणटात आनी तेंत योगा करतात. ताच्या उपरांत क्रिस्तांव भुरगे 6:20 मिसाक वतात. हर एक भुरगे मिसाक वता आनी उरिल्ले भुरगे ते तांचे योगा ते मुंदर शितात आनी ते सकाळचें वाचतात. मिसांतून आयल्या तक्षण सगळे घराचे ग्रुपा प्रमाणे ती नितळाय करतात. नितळाय करून जाल्या उपरांत तांकां मागीर 7:40 आमी जेवण वाडटा. 8:10 तांणी परत स्टडीजा बसोवचें. 8:45 ते इस्कॉलाक वतात. इस्कॉलाक गेल्या उपरांत तांणी दनपारां बिस्यूट इस्कॉलांत आसा 4 गंटेक येतात. आयल्या तक्षण तांकां तांचें नान जाता. जाल्या उपरांत तांकां कापी जाल्यार स्टडीजा बसतात. सो अशें सकाळींतल्यान सांज म्हणसर एक सिस्टमॅटीक सक्कड सांगाता मेळणें एक व्हडलें पुटाम तुमच्या हांगा न्हय. सो तशें सिस्टर, आतां सबार भुरग्यांक सकाळींतल्यान सांज म्हणसर तुमी दुसरे खंयच्या एक्टिविटीजांत तांणी इनवॉल्व आसतात? तांकां
इस्कलाच्या दिसांनी तांकां चड आमी चटवटे दिना, तांकां शिकप आसा तांकां चडावत. आनीक 10 मिनटान तांकां तोटेकारी करूंक आसा. त्या व्हडा भुरग्यांक मात 6th 7th भुरग्यांक मात दिता. रजेच्या दिसांनी तांकां नितळे करून हेंचें गार्डनाचें करूंक, चरक्यांक रांदेचें करूंक, कणगी लावंक तशें आमी तांकां घालता. चेडवांक तांचे फुलां करचें चटवीत करतात. आनी फुलां करून ती कोरोना उपरांत आमी फुलां कागदांची फुलां करून कोणी आयल्या तांकां आमी ऑफर करता, कागदाची बुके करून आमी हें करता. तशें जाता आमी रिसंटली स्टार्ट केलां बुके करून कोणी ऑर्डर केल्यार तांकां आमी दिवचें. तशें चेडवां तें काम करतात. सो आतां तुमी सांगलें आमची भुरगीं सकाळीं पुरो तांचे रेडी जाल्या उपरांत इस्कॉलाक वतात म्हूण तुमी सांगलें. ते खंयच्या इस्कॉलाक वतात आनी थंयसर त्या इस्कॉलाच्या विशयांत एक मोठो विवर. आमची भुरगीं 1st स्टँडर्डांतून 7th स्टँडर्ड म्हणसर हांगा कन्नडा एडेड हाय प्रायमरी स्कूल पानेर थंय येतात, लक्षिला इस्कॉलाक येतात. आनीक PUC 10th जाल्ले भुरगीं PUC येतात, मेलाग्रीस येतात. थोडी दोग भुरगीं बेलतांगडी आसात, एकले निर्मार्ग आसा. आनीक इतले आमची भुरगीं भायर वतात. उरलीं भुरगीं हांगाच आसतात, आमच्या हातांतच आसतात. तुमी वडोळ सांगलें 7व्या क्लासीच्या उपरांतले तांचे मुखले फुडाराचे. पूण सडावत्सव न्हू येतोळ खंयच्या पर्टिक्युलर तुमकां परत विचारचें, रिपीट जाल्यार ओडना आमच्या विक्षकांक. 7व्या उपरांत खंयसर ही भुरगीं तांचें मुखलें शिकप तांच्या फुडारा खातीर शिकून आसात सिस्टर? आतां म्हज्या इतल्या भुरग्यां पळोवनच्या जिवनांत आवय बापाय नाका म्हूण सोडिल्ले भुरगे आनीक M.Com करून ताका मेच 22 इसवीन मे 7 तारखेर काजार जाला. बऱ्या घराण्याक दिला माडेन त्यार. आतां तें प्रस्तूत दुबय बऱ्या एका हॉस्पिटलान ताका काम मेळ्ळां. तसो नवरो आनी तिंकां सांगता तिंकां ते काम करतात आनी ते वस्ती करन आसात. सो तशें आतां तुमी सांगली एक सक्सेस स्टोरी. हांवें विचारलें तुमकां प्रस्तूत 7व्या क्लासीच्या उपरांत दुसऱ्या इस्कॉलांनी संस्थांनी तुमच्या संस्थांनी खंयसर भुरगीं तांचें मुखलें शिकप मुंदर दिसतात? PUC हांगा म्हळ्यार म्हज्या हातांत आसतात. त्या संस्थांत ते शिकप तांकां दितात. आनीक मिलाग्रीस येतात. खाली एक मिलाग्रीस आनी दुसऱ्या घरांनी बेलतांगडी आसात. मागीर निर्मार्ग असिस्टंटच्या घरा आसात. म्हळ्यार आमी घरांनी दवरिना भुरग्यांक, संस्थांत मात भुरग्यांक दवरता, आमच्या हातांत आसल्या भुरग्यांक. सिस्टर आतां आनी एक गरजेचें सवाल तुमचे लागीं वचें. भुरगीं आमी कितलेंय ब्लेंड करूंक तांकां प्रयत्न केल्यार, कितलो मोग दिल्यार थोडे स्टब्बन आसतात, कितले जाल्यार वाटेक यानातले बरी आसतात थोडे तांचे भितरले, कांय करूंक जायना. तसल्या टायमार इतली भुरगीं तुमी सांगाता घालून करतना कांय पण इल्ले समस्ये हांगातून सांगनासतना भायर वयचे तशें कांय पण इल्ले समस्येपणी जाल्ले आसात? थोडे पटील जाल्ले आसात. म्हळ्यार तांच्या मना प्रमाणे जायना जाल्यार या भुरग्यां मदें लढाई करून पडलें जाल्यार ते सोडून गेल्ले आसात. पूण ते भुरगे आमी फाटी हाडटा आनी तांकां बरी बुधवार सांगता. आनी आमी सदावत आमचे भुरग्यांक हांगा वेळ आसतना आमी मागणें करचें जावन आसा. मागण्यार टेस्ट करचें जावन आसात. सकाळीं रजेच्या दिसांनी जेवण जावन विताळ जाल्यार आमी टेस्ट म्हणटा. दनपारांचो एका कुलसो टेस्ट, 3 वरांचेर एक पतल्यान टेस्ट, मागीर रातीक टेस्ट. सो मागण्या घालचें. तुमच्या ह्या वावराक मागणें एक बोळादीक खातीर जावन आसा आनी खंयच्याय रितीर कितेंच चड उणें जाय नातले बरी सोमी तुमकां राखून व्हरता. तुमची सेवा निरंतर जावन आसा. मस्त खुशी जाली सिस्टर. आतां तुमी एक सक्सेस स्टोरी सांगली, एका भुरग्याची एक सक्सेस स्टोरी सांगली. आनी तशेंच खंयचेय तुमकां एक आमच्या विक्षकां मुखार दवरचें म्हूण सांगलें एक गणीत आसा जाल्यार, म्हळ्यार हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांनी एका बऱ्या फुडाराक पावल्लें गणीत खंयचें तुमकां सांगूंक असलें दया करून ह्या विशयांत एक जाणाक दिया. हांगा असले भुरगे BSc नर्सींग करून आतां बॉम्बे एकलें तें काम करून आसा. एकलें फादर मुल्लासांत काम करून आसा. आतां आनीक तांचे बहीण हांगा आनीक BDS म्हळ्यार हाका कोर्साक तें सेरवता
तशेंच साबार भुरगे तांच्या जबाबदारीन काम करन आसात आनी अप्रूप येतात आमकां मेळटात आनी फोन उलयतात. सो तशें हे भुरगे बऱ्या पोजिशनार पावतात, ह्या फुडारांत सेटल जातात. हांवें आयकलां थोडे पाद्र्या बी जाल्यात, त्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? फादराकू फादर लॉरेन्स शिवमोगा तो आतां एक प्रिंसिपल जावन आसा, काम सेवा दिवन आसा. तो ताची जी सांगल्यार कश्टांनी तो वाडुल्लो आनी तो म्हज्या सांगात आसलो. आतां बऱ्या तरान तो शिवमोगा एक हें जावन फादराक जावन तो सेवा दिवन आसा. म्हाका मस्त खुशी जाली, कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव फादर लॉरेन्साक बरो वळखता. सो तशें तो तुमच्या सांगाता आसलो आनी तुमच्या प्रभावान ताका एक देवाचें आपोण मेळ्ळें म्हणटना म्हाका एक उरतो संतोश दिसता. आनी तशेंच विविध रितीरी हांगासर आसले भुरगे ताच्या जिवनांत एक बऱ्या पावंडाक पावल्यात. ती भुरगीं केदळ तुमकां हांगा येवन मेळटात की येतात की कॉल करतात की तेदळ तुमकां कशें भोगता, ह्या तांच्या आवय बापायची भावना कशी आसात? आमी 10th उपरांत 8th उपरांत शिकिल्लीं भुरगीं कोणी तांकां पळोवंक नासतलीं, ती येतात रावतात आमचे संगी, एक हप्तो तशें रजेर रावतात. मागीर ते थोडीं भुरगीं आवय बापूय मस्त आल्कोहालीक जाल्यार आमच्या मागण्यान तांचे आल्कोहालीक सोडून तांकां भुरग्यांक बऱ्या तरान खाण घेवन मुखलो फुडार बरो करून दितात. सो हो तुमचो एक अमोल एक वावर निसयकी एका आमच्या समाजीक एक वर्ते एक गौरव म्हणून सांगूंक कांयच दुबाव सिस्टर. आतां इतलो व्हडलो वावर तुमी हांगासर करतात, एकल्याच्यान खंडीत साध्य ना. तुमकां तुमचे सांगाती आसात, तुमकां सांगात दितले आसात. तर ह्या मिशनांत ह्या वावरांत हांगासर देव मसी दे ह्या भुरग्याच्या घरा कितले जड तुमकां स्टाफ ह्या सांगात आसात, ह्या विशयांत एक विवर. आमच्या सांगाता आमी 10 जाणां स्टाफ आमी काम करता आनी व्हडले आमकां कुमक जावन आसा. आमचे असल्यान फ्रांसिस्कान चे मदर जनरल आनी तांचे सल्लागारान जावन आसात. तशेंच आमचे प्रोविन्शियल सिस्टर क्लेरा आनी तांचे सल्लागारान जावन आसा. प्रत्येक जावन आमचे मदर जनरल आनी तिचे सल्लागार आमकां मस्त तरान आमकां कुमक करन आसा आनी आमचे सांगात आसा आनी कितें आमकां जाय तो आमकां ती वदक्षण दितात आनी तांचे स्टाफ आमचे संगी काम करूंक आमकां ती कुमक करून दितात. तर सिस्टर हांगासर भुरग्यांक कितें सर्व सौलभ्य तुमी वदक्षण दितात? ती येतात आनी तांचे 1 या 2-3 वस्त्रां मात ती येतात आनीक आमकां उदार मनाची वस्तू आमकां दितात. तशेंच वरवीं दितात. आमी साबू पेस्ट आनी ती पुरो आमकां हाडून दितात आनी भुरग्यांक येता आनी ती कसलेंच हाडिनात. आमी तांकां पेस्ट, साबू, तेल, वस्तू, तशें युनिफॉर्म आनी सकयल तांकां कितें गरजेच्यो वस्तू आसात तशें आमी दिता आनी तांकां बरें आनीक बरें जेवण हप्त्यांत 4 दीस पुणेन तांकां मासाचें जेवण आसता आनी मासली तांकां आमची उणी त्या देखून मासली आमी 2-3 म्हयन्याक फावटी मात हाडची मागीर तांकां तशें तांकां आमी दिता. आतां भुरगीं म्हणटना एके फावटी हेल्थाचे प्रॉब्लेम जाता. सो असल्या संदर्भार भुरग्यांक चिकित्सा दिवचे विशयांत तांकां वखदां दिवचे विशयांत खंयच्या रितीची एक वेवस्था हांगासर ह्या घरांत आसा सिस्टर? म्हजी सुभयण गर्लफ्रेंड ती नर्स जावन आसा आनी ती तिच्या कुटुंबांत ते घरांत तिणें उगेच काल्या बसचें म्हळ्यार ती केरळा सेटल जाल्ली. तिका हांवें तिचो न्हवरो सरल्या उपरांत तूं म्हजें सांगाता ये म्हणून तिका आपयलें. ती खुशेन आयलें आनी ती भरपूर सेवा भेटोवन आसा आनी रजेंत मात तिच्या कुटुंबा भुरग्यां सांगाता ती येता आनीक भुरग्यांक हुशार ना जाल्यार ती आस्पत्रे व्हरता आनीक भुरग्यांची सेवा ती करता. आनी फादर होमिओपॅथी फादर मुल्लासाची आनी केस हेगडे आनी NFI हॉस्पिटलाचे आमकां भरपूर ते सेवा दिवन आसात. सो अशें तुमची सेवा 360 डिग्री रावंड कंटिन्यू 24/7 सोम्याच्या मेटांनी ती जावनच आसा आनी हाका कारण मेन बऱ्या मनाचे दानी आनी ते बऱ्या मनाचे दानी तुमच्या ह्या अमोलीक सेवेक खंडीत जावन भरपूर सहकार दिवन आसात. ह्या विशयांत एक दानींच्या विशयांत एक तकटी चडक.
दानी आमकां एक दानी आयलो उपरांत ते अनेकल्याक सांगतात ते अशें बरेंपण जाता आनी म्हणून सांगतात आनी मागणे आमकां विचारून सांगता फोन सांग करतात आमच्या एक इराद्या खातीर मागा म्हणून सांगतात ते आमी आमच्या भुरग्यांक करना आमी मागयता ते जाल्यार तांकां तो उपकार मेळ्ळे जाल्यार ती देव बरें करूं आनी आमकां भुरग्यांक जेवण तशेंच आमकां कुमकेचो हात जाय जाल्यार वस्तू विचारता आनी ती विचारतात तुमकां कसली वस्तू जाय की ती विचारतात त्या जाल्यार आमी विचारता आमकां ह्या भुरग्यांक बूक जाय तशेंच थोड्यो वस्तू आनी आमकां गरज आसता सर्प आनी ते पुरो आमकां जाय जाल्ले वस्तू ते दानेचे आमकां मोगान ते हाडून दितात. सो तशें सोम्याच्या नांवान तुमी करचे सेवा सोमी तुमकां बेसांवांनी व्हरता दांबोवन बरोवन वमतोच्या मापान तुमकां सोमी दिता म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. पूण सिस्टर आतां इतले व्हडले तुमचे एक मिसांव मंदर व्हरून वेता आनी ह्या मिसांवांत साबार जाण तुमचे सांगाता आसात पूण हांवें सांगचें सदां आमी बऱ्यांच चिंतूंक जायना केदाळ आपुणी आकांताचे बेजार जावनचे तसली कांय तरी एक परिस्थिती तुमच्या ह्या सेवेच्या जिवनांत कांय जाल्ली आसा गी. ह्या भुरगीं शिकना जाल्यार भुरग्यांक आमकां थोडे फावटी भुरग्यांच्या आवयन आमकां आयकूंक मेळटा भुरगीं म्हूण सांगल्यार सकयल सत उलयता म्हूण सांगूंक जायना तांच्या बरेपणा खातीर या तांकां कितें आसल्यार ती सांगता कोणी भुरगीं एकामेका मान पडल्यार तांचे सांगनात ते जाल्यार आवय बापूय आमचे कडेन थोडे शीन उलयतात ते जाल्यार आमी ते आयकत पडटा तांकां आनी भुरगीं आमकां आमचें आतां बरेंपण कान घेतात सकट भुरगीं एकतलेक आसा म्हूण सांगूंक जायना तांकां खंयचे म्हूण एक म्हूण दिसता ती एकामेका सांगून ते जाल्यार आमकां मतीक बेजार करतात थोडे फावटी. सिस्टर हांगासर साबार भुरगीं आसात आनी खरी एक भुरगें देवाचें एक विशेश देणें आनी हर एक भुरग्याक ताचें म्हणलें एक तालंत आसताच तसली जळकोनची तसली खंयची तालंतां समाजींत उदरगतेक पावल्यात की हांगा तुमच्या भुरग्यान तावन उदेल्ली आसा. आमच्या सांगात एक कार व्हरतना आसलें एक 5 जाणां भुरगीं आसलें तांतलें आतां 2 भुरग्यांक तांच्या आवयन व्हेलां पाटी हाडूना पूण त्या 3 जाणां भुरगें एकलें बेजे शिकता आनी 2 जाणांक आसात ते एकलें भुरगें म्हळ्यार ताका देवान मस्त तालंतां दिल्यान बाबा ते डान्सांत तशेंच फुलां करच्यांत आनीक ते फुलां सगळ्या लोकांक मेळचे बरी आनी कोणी विचारतात ह्या फाटल्या दिसांनी भुरग्यां साबार जाणांनी बुके फुलांचे बुके तांणी हें केलें विचारलें आमी दिले म्हळ्यार तांकां संतोश जालो आनी तांणी तांकां पयशे दिले तांकां. तशें भुरगीं आमचे मुखार क्राफ्टांत तशेंच मुखार येतात डान्सांत. सिस्टर तुमचो सेवेचो उजवाड धांपून दवरूंक जायना तो सगळ्या संवसारार प्रसारताच खंडीत पूण ह्या तुमच्या सेवे वावराक दुसऱ्या संघ संस्थांनी खंडीत तुमकां तें एक रेकॉग्नायजेशन केलां आसतलें ह्या विशयान म्हळ्यार दुसरे व्हडले संघ संस्थे आसात दुसरे व्यक्ती आसात समाजींतले उंचल्या स्थानाचे ह्या सेवा दिवचे तसले व्यक्ती आसात तांणी तुमकां कशें स्पंदन केलां. थोडे जेसीस आनीक थोडे संस्थे हांगा येवन थोडे वटेन भुरग्यांक सांगतात आनी तांचे तालंतां आनी भुरग्यांक सांगता रावन मेळोवन तांकां बरें ह्या मार्गदर्शन दिलां. तशें ते सेंट लोशियस कॉलेजीचे स्टुडंट्स येतात मेडिकल निट्टेचे मेडिकलचे ते येतात एनपाचे स्टुडंट्स ती पुराय येवन भुरग्यांक बरें शिकप म्हळ्यार बरें दितात. आतां सेमिनारीचे ब्रदर येतात आनी जेजुईट ब्रदर रिट्रीट हावजांत ते येतात भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन आनी बरें शिकप नितीचें शिकप दितात. तशेंच आमची कॉन्वेंट आसा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सिस्टम तांचो भरपूर आमकां सहकार दिवन आसात. सो तशें तुमचें सुदीर्घ पैण आनी तशें सेवे वावर आज आमच्या भिक्षकांक आमी उक्तावण केलो आनी दे मर्सी दे
आमच्या अस्लंड फ्रांसिस्कन सिस्टरांची एक विशेष सेवा आनी तशेंच ल्हानांतल्या ल्हान भुरग्यांक तुमी विंचून तांकां सोम्याच्या एका प्रेरणान तांच्या जिवितांत एक संतोष दिवचे ह्या कार्यक्रमाचेर ह्या तुमच्या मिसावांचेर आमी देवाची धाराळ आशिर्वादां आशेतां सिस्टर. निरंतर तुमच्या ह्या मिसावांचेर देव धाराळ आशिर्वादां दिवं दी आनी तशें सगळे संवसाराक तुमच्या ह्या संस्थेंत हांव बरेंपण जोडून दी म्हण हांव आशेतां. आनी आतां ह्या कार्यक्रमाच्या निमाणे अंतर आमी आसा. आमचो सबार लोक हे भोव आपुरबायेचे सेवेचे कार्यक्रम विक्षण करून आसा. तर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल विक्षण करच्या सर्व आमच्या ह्या विक्षकांक एक सेवेचो संदेश. देवान म्हाका एक विशेष टॅलंट दिला म्हाका बघता. कित्याक कोणाक नाका जाल्लीं भुरगीं या कोणाक शिकोवंक नाका जाल्लीं भुरगीं तांकां एक बऱ्या पावंडाक पावचे एक म्हजो उद्देश जावन आसलो. आनी तो उद्देश म्हाका जारी करूंक देवान म्हाका एक वाट दाखयली जावन आसा आनी प्रेरण दिलें जावन आसा. तशेंच म्हज्या सांगाता आसा म्हाका कुणकेचो हात दिवन सिस्टर कॅनेडा ती म्हाका म्हज्या सांगातांनी म्हज्या कितें उचली म्हणून सांगीत तिचो भरपूर ती सेवा दिवन आसा भुरग्यांक सांगाता. तिच्या उतर प्राय जाल्यार आतां तिका 82 वर्सां जालीं. तितल्या प्राय तिणें सेवा करची जावन आसा. एक व्हडली एक अद्भुत म्हणून सांगीत. तशेंच आमचे संस्थाची मदत जनरलाची आनी प्रौढशालांतली ती म्हाका भरपूर ती कुमक करून आसात. आनी म्हजी मोगाच्यो सिस्टां म्हळ्यार म्हजे सांगाती भयणी म्हाका उत्तेजन दितात. फोन करून तांकां हांव म्हळ्यार तांच्या त्या बऱ्या उतरां वरवीं आनीक सबार जाण म्हजे मोगाचे आसात. तांणी म्हाका एक दिवचें एक उत्तेजन हें काम करूंक आनी भुरग्यांक म्हाका तें काम करूंक म्हाका म्हजी भलायकी तितली बरी ना. म्हळ्यार हांव मस्त बटे तिशीन इशीन आयल्या बरें जाता हॉस्पिटलान मस्त बटा. पूण गेल्यार म्हाका येवन काम करया म्हण एक बगता. हांवें काम करचें एक भुरग्यां खातीर ल्हानांतलें म्हण तांणी मुखार एक बरें फुडारतालें सदीचें समाजान तें बरें वक्ती जावन चलचें म्हण एक म्हजी आशा जावन आसा. ती आशा करूंक देव म्हाका भरपूर कुमक दिता. सकट म्हज्या दाणे मरिपात आनी म्हज्या सिस्टां मरिपात तशें म्हज्या उदारमणाच्या व्यक्ती मरिपात ती म्हाका एक भरपूर मेळ्ळी. एक देण्या म्हणून ओपून घेवन भुरग्यांची आमी सेवा करची जावन आसा. देव बरें करो सिस्टर. भोव आपुरबायेची घडी तुमच्या संगत हांवें आतां करचिली आनी आमचे विक्षकी फुल्ल खूश जावन आसात. कित्याक तुमी करची ती सेवा कोणाकी नाका म्हूण आसल्या त्या भुरग्यांक तुमी हांगासर हाडून ताका तुमी आवय बापायचो मोग दिवचो, समाजींत तांकां मार्गदर्शन दिवचें, हेरां सांगाता समासान म्हणलें स्थान दिवचे खातीर तुमी तो करचो निरंतर वावर निजाकी सोम्याच्या मेटान करचो प्रेरणाचो वावर तो जावन आसा. देखून सर्व आमच्या विक्षकांचे नामी ह्या तुमच्या वावराचेर सर्वेस्पर देवाची धाराड आशिर्वादां आमी मागता सिस्टर. कित्याक तुमी आतां सांगलें तुमची भलायकी तितली बरी ना, कांय जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमी इतले एक्टीव आसात. देखून देव तुमकां निरंतर आनीक एक्टीव दवरचे खातीर तुमची भलायकी निरंतर बरी जावं दी म्हूण आमी मागता. बरीच उरोवन दी, सदांय तुमी क्रियाळ आनी कार्याळ जावं दी. आनी तशेंच देव मसी दे भुरग्यांचें घर सर्वांच्या मोगाक पात्र जावं दी, सर्वांच्या बेसवणेक पात्र जावं दी आनी हांगाची भुरगीं समाजींत एक बरे नागरीक जावं दीत. आनी तशेंच मनशा बुडाची मोला हेराक तांणी दिवन दीत म्हणल्या आशया खाल येदोळ पर्यंत हे भोव आपुरबायेचे घडी तुमच्या सांगाता करचिल्ल्याक हांव बरयल्ल्या कळसान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका संदर्भ दिल्ल्याक तुमकां हांव आभारी जावन आसा आनीक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे विक्षकन भोव आपुरबायेचे हे कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां वर्तो संतोष आनी अभिमान भोगता. मोगाचन एक विशिश्ट वर्ते सोम्याच्या मोगान भरलेले एक सेवा कार्य आमची सिस्टर लुसियाना पिंटो फाटल्या 11 वर्सां तावन ह्या घराक करून आसा. आनी ह्या तिच्या कार्याक आमी सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादां मागचे वर्ते गरजेचे. आनी तितलें मात्र न्हय, ह्या बऱ्या कामाक खंडीत जावन आमी बरें मन दाखय जाय म्हूण म्हजी एक खालती विनंती. जर तर तुमकां ह्या बऱ्या कामाक खंयच्याय रितीर एक उत्तेजन दिवंक मन आसा खंडीत हांगासर आमकां तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमचे मोगाचें जें कितें अर्पण आसा तें ह्या वर्त्या कामाक तें समर्पण जातलें आनी सोम्याचो प्रकाश ह्या वर्त्या कामाक थंयसर आदार जातलो.
येदोळ पर्यंत हे कार्यक्रम विक्षण केलं तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचे मुखेल कार्यक्रम सादर जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. हांव तुमच्या मोगाचो विनोद कंगोळ्ळी म्हणटा देव बरें करूं. दिव्यवाणी